गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसा आनी सत्तेचेर आशिल्ल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काडून लोकांक त्रास करप, रस्तो आडोवप आनी बायलांचेर हात घालप सोबना. हातूंतल्यान भाजपान आपलो खरो चेहरो लोकांसामकार हाडला. शुक्रारा जें कितें भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी केलां ताका माफी ना आनी तांचेर कारवाय जावपाकच जाय म्हूण शेनवारा गोंय प्रदेश काँग्रेसीन काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचेर भाजपान केल्ल्या हल्ल्याच्या विरोधान पुलीस संचालकाक निवेदन दिलां अशें गिरीश चोडणकारान सांगलें. पूण ताणें आमकां एक एश्युरन्स दिलें की तुमकां जस्टीस मेळटलें आनी परत ताका सांगलां आमी गोंयचो लोकांचो पुलिसां वयलो विश्वास वसत आसा तो सांबाळपाची तुजी जबाबदारी. ते ना जाल्यार गोंय बिहारा परस वास जातलें म्हणून. आनी जे आतां तेंगे गुंडागिरी ज्या तरेन ते वायलन्स करून पॉलिटिक्स करपाक सोदतात कारण तेंचे कडेन सत्ता आसा, तेंचे कडेन सरकार आसा, हे एक्चुअली रॉंग प्रेसिडेंट्स रॉंग एग्जाम्पल ते सेट करतात. त्या मोर्चान सहभागी आशिल्ले ते कितले कोण इनवॉल्व आसा ती पुलीस इन्क्वायरी करतली. जंय आमी पळयलें टीव्ही फुटेजाचेर तेंची नांवां आमी सगळ्यांची घातलेली आसा. एक म्हणजे स्वताक तेंचो पार्टीचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर, तेंचे नंतर तेंचो ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी सतीश दोंड, तेंचे बाकीचे वर्कर्स, मागीर मिनिस्टर्स आसता विश्वजीत राणे हजर आशिल्लो, थंय माविन गुदिन हजर आशिल्लो, थंय CM ऑफिसाचे संकेत आर्सेकर आशिल्लो, एक्स मिनिस्टर दिलीप परुळेकर आशिल्लो, दामू नायक आशिल्लो, मनोहर पर्रीकाराचो नेफ्यू थंय हजर आशिल्लो, अखिल पर्रीकर आशिल्लो, मागीर आत्माराम बर्वे जो स्पिकराच्या ऑफिसान OSD म्हणून काम करता, सुभाष फळदेसाय, ही सगळी आमी नांवां घातल्या. जे आमकां फुटेजाचेर मेळ्ळ्या ती सगळीं नांवां घातल्यात. इन्क्वायरी तेणी करपाची कोण कोणाचो कितलो रोल आसा सगळ्यांचो. पूण तेणी सगळ्यांनी वायलेट केलां कारण ट्राफीक ब्लॉक केलां सगळ्यांनी. ट्राफीक देड वर ब्लॉक केलां. हें सगळ्यांत व्हडलें वायलेशन. नंबर 2 एम्ब्युलन्स कितलेशेच लोकांचे हाल जावन उरले, लोक तळमळ्ळे आनी परमिशन नासतना तेणी थंय येवन हें केलें हें मेन. आनीक तेजे नंतर आमचेर प्राणघातक हल्लो केलो आमच्या ऑफिस बेराराचेर. आमच्या ऑफिसान येवन आमच्या ऑफिस बेरारांचेर आनी बायलांचेर तेणी हात घातले. सगळ्यांत व्हडलें म्हणजे बायलांक रेस्पेद दिता कोणी, ह्या बायलांक न्हय थंय तांचेर हात घातला. पुलीस संचालक गोंयांत नाशिल्ल्यान संचालकाच्या वतीन पुलीस महानिरीक्षकान निवेदन घेतलां आनी ते योग्य न्याय दितले अशी आशा विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान उक्तायल्या. DGPच्या वतीने आयज IGP आनी घेतले आसा की ते DGP आउट ऑफ स्टेशन आसा आनी तांकां आमी नदरे हाडून दिल्ले आसा की जो काल ह्या रुलींग सरकाराच्या पदाधिकाऱ्यांनी जे अन्याय केल्लो आसा, ज्या बद्दल बायलो म्हणनासतना मारहाण केल्ली आसा, तेंचेर तुमी कडक कारवाय करची. आणि त्यांनी मानूनय घेतले आसा की ज्या पद्दतीन जर हें जालां कित्याक 200-300 लोकां फुड्यान जर तांचे अटॅक करतले, क्रॉस कंप्लेन जाले म्हणपाक तो क्रॉस कंप्लेन करपाक की काँग्रेसवाली जर अटॅक करपाचे नासले जाल्यार 12-13 लोक आसताले, अनेक लोक आसताले. पूण ताका लागून आमी स्वागत करपाक आमची परंपरा जी आसा त्या आमी वेलकम करपाक रावल्ले. हेमी ह्या लोकांनी ज्या पद्दतीन अटॅक केल्लो आसा अशें जर चल्लें, कायदो जर हे सत्य आसले लोक जर हातीक घेता जाल्यार आमी दाद मागप कोणा कडेन. आमी कायदो सत्य असलेले लोक जर कायदो हाती घेता जाल्यार कोणा कडेन आमी जस्टीस मागप हें सगळें सांगलें आसा आमी आनी हेजेर कडक कारवाई करची अशी आमी विनंती केल्या आनी तेणी मानूनय घेतला. वायट घडला जात तितले बेगीन आपूण तेजें हें करता म्हणलां की तांकां दिसता की म्हणटा घडला तें वायट घडला अशे पद्दतीन तेणी आमकां हें केल्लें आसा. हेजेर फूल इन्क्वायरी आमी करतले आनी जे कोण कल्प्रीट आसा हेजेर एक्शन जातली.